दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतलें म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमाच्या म्हणलोल्या दारवटे अशी धांवन धांवन आयलो. लोकांक पळयोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाचे मनशांनो, तुमी हाची विशीं कित्याक अजाप जातात? व कित्याक तुमी आमचे दोळे लावूनच आसात? आनी आमच्या खाशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी दोंडवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर बावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगलीं पळयतात. पूण हांव जाणां, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळे प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपले भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणीचो काळ ये पर्यान जेजू सर्गार आसूंक जाय. मुजीसान तर अशें सांगलें, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्जेंतलो भायर रावचो. खरेंच सामुएलांतल्यान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी हे दिसांची खबर आदी फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजी संस्ती वरवीं पृथ्वीच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडूंक आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा,
शेकानशेक प्रितमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदुतां परस मातसो सकला दवरलाय. मैमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लाय. तुज्या हातांच्या रोचनाराचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. सोबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान, हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दर्यांतलीं मासरी सगळेंच ताच्या आदीं केल्याय. सोबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इमावसातावन परतून आयलोले सिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोले इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखिलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोद उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजोनी. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशलकायेचे नादार तीं तरी दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा. आनी तांणी ताका भाजलेले मासल्याचो कुडक्यो दिल्यो. तो ताणें तांचे हुजीर खाल्लो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेजाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें ताची मूत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सुसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताचे नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या पोरजांक पुरगोट जावंक जाय. तुमी हाची गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, क्रिस्त कोश्ट मरोन सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो. नियाळाक आदार. पवित्र पुस्तकांतली वळख आमकां दर एका मिसांत मेळटा. जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो आसा, हातूंत दुबावूच ना. पवित्र स्नान, थिरावणी संस्कार आनी सगळे दुसरे संस्काराचे संबरवणी वरवीं जेजू सवें आमचो संबंद वाडटा आनी घट जाता. जेजून आमच्या खातीर कश्ट सोंसले
आपलो निमाणो रोगताचो थेंबो कुर्सार व्हरून प्राण सोडलो. इतलो ताणें आमचो मोग केलो. इतलें केल्या आसतना जेजूचेर आमचो दुबाव कित्याक? जेजू पुनोवन जिवोवन जावन आमकां पुनोवन जिवीत जोडून घेतलें. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत लुकास आमकां सांगता, जेजून आपले हात पांय शिसांक दाखोवन तांकां आपले विशीं दुबाव आसलेलो तो पयस केलो आनी धीर दिलो आनी म्हणलें, शांती तुमकां. तरूय शीस घाबरले आनी दुबावले. असलेंच कितें आमचें सवें घडटा काय? जेजूच्या नांवाक पदवी, बोळ, पिकोवणी, दया, दिरादार तसोच मोग फावो जाता. जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताका देव आपले शक्तीन आनी बळान नवें जिवीत दिता. जेजूक आमच्या जिवितांत बाळगुया, तेन्नाच ताचो मोग आमी करूंक पावतले. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूच्या पुरोवन जिवनपणाचेर आमी काळजांत तावन भावार्थान सत मानतले.